मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत तुमचो मेस्त्री सुंकांगारां आणि पातक्या सांगता कथा जेवता कित्याक म्हणून फारिजेवांनी जेजूच्या शिसांक सवाल केल्ले आयकून जेजून होजेया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांतले 6वे वळींतली म्हाका जाय दया बलिदान न्हय म्हणली उतरां जाप जावन दिल्ली. आज परत ताच्या शिसांच्या साबताच्या पाळपा विशांतल्या सवाला की जेजू हीच जाप दिता. फारिजेवांचे सवाल शिसांनी कोणश्यो केल्ल्या विशीं वा भूक थांबयल्ल्या विशीं नासली, बगर तांणी कणशी कुंटुल्ल्या वरवीं साबता दिसा वावर केल्ले बरी जालो. आनी साबता दिसा वावर आडवारलेलो आसता तांणी साबत मोडलो म्हणलो अपवाद शिसांचेर फारिजेवांनी घालो. फारिजेवांनी साबता दिसा इतल्यो गजाली आडवारलेल्यो आसल्यो की चडून 30 आनी 9 नमुन्यांच्यो आडवारलेल्यो करण्यो तांच्या मिशनांत वाचूंक मेळटात. जेजू मात्र आपल्या अधिकारा बरीत उतरांनी आनी शिकवणेन आपले शिस निर्दोशी म्हणून रुजू करता आनी आपुणूच साबताचो धनी म्हणून स्पश्ट करता. ह्या खातीर जेजू लेवी शास्त्राचें पुस्तक अध्याय 20:4, 20:8 आनी सामुएलीच्या पयलें पुस्तक अध्याय 20:1 हांतल्यो गजाली उल्लेख करता. कशें देवाचो तेल आयलोलो दावीद रायान बुके वेळी देवळांतले आडवारलेले उंडे केले गी, कशें साबता दिसा देवळांतले याजकच काम करूंक शकतात गी आनी ते निर्दोशी उरले गी, तशें आपले शिसी निर्दोशी म्हणून जेजू शिकयता. साबताचो धणी जेजूची अधिकारा बरीत शिकवून साबता दिसा सयत दयाळायेक चड वस्तू दिता.